बुधवारा दवल्ले पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो। मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून भौशीक सुटी जाहीर जाले उपरांत दवल्ले पंचायतीच्या सरपंचाची वेंचणूक रद्द जाली। 4 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले, पूण बीडीओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर येवपाक सांगले तेन्ना गोंधळ निर्माण जावन बोवाळ जालो। तशेंच थळावो आमदार वेंचणूक प्रक्रियेचेर प्रभाव घालपाचो यत्न करता असो दावो कांय पंचायत वांगड्यांनी केलो। सगळे मिनिट्स बरयले आणि जे मिनिट्स तेणें बरयले बीन क्लियरली इलेक्शन शुड बी कॅन्सल बिकॉज ऑफ द एक्स सीएम MLA रवी नायक केला म्हणून। सो ते आणि आमची सायन बी घेतली 3-4 महिने सायन आपली सायन घेतली आणि सायन घेऊन आम्ही भायर सरले आणि व्हिडिओ गेलो समजा व्हिडिओ ऑफिसर गेलो मातसो एक 10-15 मिनटं आलो और दाटी सामान तो परतो येला आम्ही बसले पंचायती तो बोला पोती इलेक्शन करूया आम्ही वरून खंयचो एक पार्टी प्रोसिजर बरयले बुकाचेर आमची सायन घेतली आणि तू पोतून तो रूल चेंज करता दॅट इज रॉंग। मिनिस्टर आणि ताचे डेथ जाले सडनली आमचे पंचायत व्हिडिओ ऑफिसर आयलो ऑफिसर बसलो कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या आणि सांगपा लागलो की इलेक्शन कॅन्सल म्हणून आमचे प्रोसेस सगळी फॉर्म बी भरून जाली की आमचे कॅन्डिडेट मेदिनान फॉर्म भरले आणि बरे वेळा अर्दे वाटेचा परतो येयला की सांगपा लागलो की आपले इलेक्शन प्रोसेस कर म्हणून आमी ऑलरेडी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफिसरान मिनिट्स बरयले आनी आमी सायन मारले इट्स हॅज बीन कॅन्सल्ड म्हणून आमचे आम वचपा भायर हो परतो आमकां आपयता की इलेक्शन कंडक्ट करता म्हणून आणि तेजेर शेड्यूल ऑलरेडी जावन गेलो। आमी दवल्या मोस्टली आसा आमी ST समाज आणि ST समाज गव्हर्मेंट आसा पळय तो ग्रांट घेवपाक सोदता कित्याक आमी तो व्हिडिओ सांगता चॅलेंज कर आमी बारीक समाज एवरीडे कोर्टा वच म्हणल्यार जायना कोर्टा आमच्यान कितें आमी इतलें अफोर्ड करपाक शकना आमी आतां आमी इलेक्शन येयलां आमचें कितें जालें आमकां फ्रेश डेट दी आमी कंडक्ट करता ते फ्रेश डेट दिवपाकच सोदना आनी सांगपाक लागले की इलेक्शन करताच What is the reason election कित्याक cancel? So because रवी नायक सर खंय भायर पडलो म्हणून एक्स सीएम ऑफ गोवा रवी नायक केन्ना भायर पडला रातचो भायर पडला सकाळी भायर पडूना 11 भायर पडूना तो तुमचे जायना तुमचे पॅनल जायना जिखना म्हणून तुमकां उडको आसलो रवी नायक भायर पडला म्हणून आणि तुम्ही सांगता डिक्लेअर्ड हॉलिडे जाल्यार स्कुलांतली भुरगीं आपल्या एग्जाम बरयता मरे तांकां कित्याक हॉलिडे ना तांकांय हॉलिडे डिक्लेअर करपाची आमकां कळून आयला की हांगाचो जो आमदार आसा तुवें करपाक तो खंय इंटरफियर जाला आणि मागीर कॅन्सल केल्ले इलेक्शन व्हिडिओन हेंचे कडेन सगळ्या कडल्यान सायन दिवून गेली मरे तुमकां सायन कॅन्सल म्हणून सम ऑफ देम ऑन द वे टू गो सडनली दे आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द व्हिडिओ कम अप डिसाइडिंग ऑफिसर सेइंग वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन्स अगेन्स्ट सो आर यू आर ट्राइंग टू प्ले विथ द पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स जे आम्ही कॅन्डिडेट दिला विद्यालय आलेकर ताका सपोर्ट करपाक लागून येयल्या तितून आता ते तुमी आता सांगले ते भशेन तितून आमदाराचे अशे आमदारान कॉल करून आमदारान काय सांगना आनी आमदार आमदार आपल्याला पणजे आपल्या डिपार्टमेंटान जेन्ना इलेक्शन व्हिडिओ येयलो व्हिडिओन सांगले की कॅन्सल जालें म्हणून सो आमी मान्य केलें आमचे अर्दे पॉयंट्स जे वोटिंगाक बसपा आशिल्ले ते गेले सुद्दां वयतकीर मागीर तांकां परत कॉल करून आपयलो की तुमी येया इलेक्शन जातलें म्हणून सो ते तशें परत येयले येतकीर हांगा मागीर तेंगेले ते डिस्कशन जालें कितें जालें आनी मागीर ते इलेक्शन रद्द केलें सो आमी ते मान्य केलें आनी आमी फाटीं गेले। इलेक्शन नॉमिनेशन जातकर व्हिडिओन आमकां सांगलें की आतां इलेक्शन जाता प्रोसेस चालू आसा त्या तरेन प्रोसिजर चलतालो इतल्यान व्हिडिओन मदीं सांगलें की इलेक्शन रद्द जालां आमी कॅन्सल जाले ताजे नंतर व्हिडिओन सांगलें की इलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू प्रोसेस ताजे खातीर तुमकां इलेक्शन परत करपाक पडटा त्या दृश्टीन आमी हांगा आयले आनी इलेक्शनाक तयार जाले पूण आतांच सांगल्या प्रमाणे व्हिडिओन इलेक्शन रद्द केल्लें आसा। नंबर 25/4/95GAC4419 डेटेड 15/10/2025 त्याप्रमाणे ऑल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफिसेस लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर्स etc. will remain closed on 15/10/2025. So as per this notification आजचे इलेक्शन आम्ही कॅन्सल केलं। परत तुम्ही घेवपाचे कन्फ्यूज झालं त्यांना मागीर बोवाळ झालो त्यांना मातशें बोवाळ जाल्लो ताजेर कांय कमेंट्स गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील।